युअर मायंड न्ही, बट आमकां सदांच दिसताली की जे ओपन स्पेसीस आसा ते ओपन स्पेसीस आनी बरे जावपाक, ग्रिनरी आनी वाडपाक जाय. आनी त्या खातीर जे ओपन स्पेसीस वास्को भितर आसा ते टोटली हांवें हें करपा खातीर, रिडू करपा खातीर सगळ्यां कडेन प्रपोजल घाल्लें. म्हाका खबर आसा की तें गार्डन आसा तें सुवर्ण बांदेकर करता, आमचे इंडस्ट्रियलिस्ट, आनी वीच इज डन व्हेरी नायसली. हें गार्डन आमी आतां आज कन्सल्टंट आयला, वी आर डुईंग. आमी हो टोटल कॉन्सेप्ट जो आसा ही सगळी स्ट्रक्चर्स ओल्ड जाल्या. हें तुमी पळयशात जाल्यार हें केन्नाय कॉलॅप्स जावंक शकता, हें कॉलॅप्स जावंक शकता. सो आमी ताका सांगलां की तुमी टोटली रिड्यू करून ओपन स्पेसीस चड दवरा, ग्रिनरी आसा ती मेंटेन करा, खंयचीच झाडां कापू नाकात म्हणून. जी झाडां ओल्ड आसा, जी कापपाचे म्हणजे हू हॅव लिव्ड देअर एज ती कापात, पूण जी आमी साल्वार करूंक शकता तितलेंय सगळीं झाडां मेंटेन करून एक बरो वॉकिंग ट्रॅक सायडींतल्यान, हांगा टॉयलेट फॅसिलिटीज भुरग्यांक खेळटा तांकां, हांगा अंगणवाडी आशिल्ली ती अंगणवाडी मेंटेन करपाची, एक ओपन स्पेस जंय भुरगे स्केटिंगूय करूंक शकता, जंय योगाय करूंक शकता, नाजाल्यार एक कार्यक्रम कितें आसलो जाल्यार तांकां अशें ओपन हें भोंवपा मेळटा, सायकलींग करपाक मेळटा, तसो एक हें केला. हो आमी पळयतात की हो एक स्ट्रेच जो आसा सामके धाकट्या भुरग्यां खातीर तो परतो नवो करप, ताका परती रेंव बिव परती घालून तो एक बरो करप, आनी ग्रीनरी चड दवरप, आनी ताका सांगलें ओपननेस मातशें दवर म्हणून. म्हणजे ही दोनूय आमची वास्कोची सामकी लंग्स म्हणटा तशी. सो ही दोनूय आमी करपाक हातान घेतात, आनी आज तो कन्सल्टंट आयला. म्हाका खूब बरें दिसता की प्रत्येक जे प्रोजेक्ट आमी सांगतात ते ऑनरेबल मिनिस्टर म्हणजे विश्वजीत राणे सर जो सोडाचो चेअरमॅन आसा तोय करता, आनी आमचो ऑनरेबल CM तोय बी आमकां प्रत्येक टायम आमकां हेल्प करता. म्हाका खूब सांगपाक बरें दिसता की बायणाचें गार्डन म्हणजे इतली वर्सां जालीं तें अशेंच पडीक आशिल्लें, थंय नाका आशिल्ल्यो गोश्टी खूब जाताल्यो ज्यो आमी पळयताले, कंप्लेन्स करून पसून कांय जायनाशिल्लें. ताजें गार्डनाचें इनॉग्रेशन, फावंडेशन लेईंग स्टोन ह्या येता त्या मंगळारा म्हणजे 30 तारखेर आमचो ऑनरेबल CM करता, आनी हें म्हाका दिसता एक बायणाकारा खातीर एक व्हडलें गिफ्ट जातलें. म्हणजे नवरात्रीचे पसून व्हडलें गिफ्ट जातलें आमच्या सरकारा कडल्यान की तेंय जाता. म्हणजे बायणा पावर हावस जालो, अशे वेगळे वेगळे उपक्रम सगळे कडेन आज वास्को भर चालू आसा. बायणा हो एक गार्डन, हो एक भाग आसा. आमी इवन चिकन एंड मटन स्टॉल जे थंय आसा ते पसून एक वायट अवस्थेन आसा, ताकाच रिनोवेट करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आनी अशें करून वास्को भितर म्हणजे सगळ्या हातून सगळ्या एज ग्रुप्सांक एक आपलो स्पेस मेळचो असो आमी पळयता. हालींच पळयलात की रोखडेंच आमचें आतां स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचें इनॉग्रेशन जातलें, तातूंत आमी युथांक हें केलां, हांगा आमी धाकट्या भुरग्यांक केला. तो पार्क जो आसा तो आमी जाणट्यां खातीर हें केला, सिनियर सिटिजन्सां खातीर. सो हो करता आसतना, प्लॅनिंग करता आसतना असो आमी विचार केला की सगळे वयोगटांतले लोकांक ताजे सगळ्यांक बेनिफीट मेळचें. एक्सेप्ट म्हणजे आमचे वॉचमॅन, म्युन्सिपालिटीचे वॉचमॅन्स आसा ते काडून एक सेक्युरिटी कडेन ते हँडओवर करप, हें आमी म्युन्सिपालिटीक सांगलां. इवन त्या गार्डनान आमी सांगलां की खंयची सेक्युरिटी तुमी जी ठरयता, थोडे पयशे गेले जाता, बट खंयचेय वस्त करता ती मेंटेन जावप खूब गरजेचें आसा. इवन मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट आमी आउटसोर्स करपाक सोदता, कित्याक ह्यो सगळ्यो आमी करतात प्रोजेक्ट्स खूब उमेदीन करतात, पूण ते जातकूच मागीर मेंटेनन्स करप तितलेंच इम्पॉर्टंट. आज आमी GMC पळयता, GMC आमकां चकचकीत कित्याक दिसता, कित्याक ताजें मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट आमी कोणाक तरी दिता. सो तें गार्डन, हें गार्डन, बायणाचें गार्डन, हे सगळ्यो ओपन स्पेसीस ज्यो आसा ताजें कॉन्सोलिडेटेड एक सेक्युरिटी कोणाकूय दिवन असल्यो तुमी सांगता तशें भुरग्यांक हें करचें न्ही. हांव पेरंट्साय कडेन रिक्वेस्ट करता की तुमी जाता तितले, म्हणजे हें भुरग्यां खातीर आसा, व्हडल्यां खातीर आमी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स थंय करता, तांकां थंय खेळपा जाता. सो हे भुरग्यांच्या स्पेसा भितर त्या भुरग्यां हाली येवचें न्ही, युथान येवचें न्ही. चिल्ड्रन्स पार्क थंय आमी कन्सल्टंट्स तांच्या बरोबर आज एक इन्स्पेक्शन केला वास्को आमदार आनी जे कन्सल्टंट्स आसा. हे गार्डन खूब तेंप जालो तुमी पळयलां, आमी परते परते ट्राय केले, पूण ताका एन्टायरली नवो लूक दिवपाचो एक प्रपोजल आमी आतां घाला, आनी ताज्या खातीर हें आसा. आनी तातूंत आमी जाता तितले कंप्लीट व्हडलो वॉल, सो दॅट तुमी म्हणटा तशें लोक उडक्यो व्हरून येवपा जायना. हांगा सायडीनूच रेल्वे ट्रॅक आसा, सो खंय तरी एक डिस्ट्रक्टीव एक लोक थोडे उडक्यो मारून येता, तातूंत तो इक्विपमेंट डॅमेज करता. हें सगळें बंद जावपा खातीर ते सगळें आमी तांकां सांगलां. ग्रिनरी मेंटेन करपाक लायल्या, स्पेसीस क्रिएट करपाक लायल्या भुरग्यां खातीर, आनी थोडे बसता तांच्या खातीर. आनी हें सगळें करता आसतना वास्कोक एक बरो स्पेस भुरग्यांक मेळचो हाजो आमचो प्रयत्न आसा. तुमी पळयलां आसतलें आमचे जे रस्त्याच्या त्या सायडींतलें गार्डन आसा तें आमचे वास्कोचेच एक नामनेचे इंडस्ट्रियलिस्ट सुवर्ण बांदेकर RNSB हांणी केलां. आनी तुमी पळयलां फावंटन जें चलत नाशिल्लें तें फावंटन तांणी हातान घेत सावन कंटिन्युअस 24 hours
चालू आसता, ताका लायट्स घाल्या, ताका म्युजीक आसा, ताका गार्डनान FM आसा, सिनियर तो जिमखाना जाला, हे सगळे करून लोकांचे खुबशे पार्टिसिपेशन त्या गार्डनान वाडलां. सो एक हांव खरेंच देव बरें करूं म्हणटा तांकां, कित्याक असल्याच लोकांनी एकठांय तुमचे वास्को, आमच्या सगळ्यांचे वास्को, आनी वास्को खातीर पर्सनल आपलो जेन्ना पर्सनल टायम दिवन वास्को खातीर कितें करता तेन्ना खरेंच आमकांय बरें दिसता. तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे जे वास्कोचे आमदार आसा तांणी खुबशे आमच्या म्हणजे सिटीन आमच्या भरपूर कामां आतां परतो पावस थांबिलान एकदम सगळें स्टार्ट जातलें, सो तकलीबद्दाचें ब्युटिफिकेशन स्टार्ट जातलें आनी हे सगळें करपाक जांणी तांकां सदांच सपोर्ट केला ते आमचे UD मिनिस्टर विश्वजीत राणे सर, जांणी कंटिन्युअसली तांच्या प्रपोजलांक सपोर्ट केला, आनी आमचे ऑनरेबल CM डॉ. प्रमोद सावंत जे प्रत्येक फावटी वास्को खातीर कितें आसा जाल्यार केन्नाच ना म्हणना. सो हे सगळें करतना लोकां खातीर एक बरें स्पेस तयार करपाचो आमचो प्रयत्न.